Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पयले स्वातीर जेजूच्या आनी बापाच्या एकचारान आमचें जिवीत थिरावूंक जेजू आमकां आव्हान दिता। आमी परिशदीक घुमडी कशें जियेतले हांव जाल्यार आमच्या जिविताचीं पाळां जेजू सोबेत आनी जेजू देशीक बापा सोबेत खोल खोल रिगवूंक ही आमची पयली वयली जबाबदारी। भाग्योन पावलो भाशेन जो म्हणटालो म्हाका जिवीत म्हळ्यार जेजू, हांव जियेता तो हांव न्हय, जेजू म्हजें सगळें जियेता। हो आमचो पयलो हुस्को जावं आमच्या मागण्या उदेशी, देवाच्या उतराच्या वाचपांनी नियाळा उदेशी, मिसाचे भेटे वरवीं, संस्कारांचे समोरवणे उदेशी, आमच्या मुनियारपणा वरवीं, आमच्या तियागी जिविता उदेशी, आमच्या ओगेपणाच्या जिविता उदेशी आमी जेजू सोबेत खोल खोल रिगून जियोंक ही आमची पयली वयली जबाबदारी। दुसरें आव्हान लोकां मदें जेजू भाशेन आमची यात्रा करूंक आनी मुनियारपण चलोवंक, आमच्या शेळयांचे आमी सांगाती जावं खेरीत भाशेन भायर आयलेल्या सोबेत हुस्को दाखोवंक। The challenge is to be available, to be accessible to our flock and especially to those who are marginalized. आमचे सोबेत जायतीं भायर आयिल्लीं आसात। हें आमकां आमची परिशदीक यात्रेन ठाबे जाला। पिडेस्त आसात, गरीब आसात, जाणटीं आसात, एकसुरी आसात, मायग्रंट्स आसात, डिसेबल्ड पीपल आसात, पावल चुकलेलीं आसात, LGBT वांगडी आसात। हांचे सोबेत हुस्को दाखोवंक आमची गोंवड्यांची जबाबदारी आनी न्हयच हुस्को दाखोवंक पूण जेजू भाशेन तांकां इश्टागतीची खुणां दिवंक तांचे सोबें दोयाळायेची आत्यारां जावंक हें गोंवडीक आव्हान। तिसरे सुवातेर जेजू त्या कोडकाराक वेळ दिता आनी आयकता। He gives him time, he listens to him. आमची जबाबदारी, आमचें गोंवडीक आव्हान आमच्या शेळयांक आमी आयकूंक, न्हयच ती आमकां कितें सांगतात पूण कितें आमकां सांगिनान तांच्या ओगेपणाक आयकूंक, तांच्या कश्टांक आयकूंक ही आमची जबाबदारी। आनी न्हयच आयकूंक पूण आमी विवेक करूं। जेजून विवेक केलो। शुदेवाच्या नेमा प्रमाणे ताच्यान ताका हात लावंक जायनासलो पूण त्या नेमा आड तो गेलो। आमचे मदें जायत्यो परंपरा आसात जाका लागून आमी लोकांचेर फॉर्मोणां मारता, तांकां भायर आयता। आमी तांचें आयकूंक, तांचें निराशीपण समजूंक आनी विवेक करून आमची चाल जेजू सारकेली दोयाळायेन भरलेली करूंक हें व्हडलें आव्हान। चवथे सुवातेर आमच्या शेळयांच्या गरजांक, तांच्या उल्यांक, तांच्या ओगेपणांक पर्यान जबाब दिवंक ही आमची जबाबदारी। टू रिस्पॉन्ड to the cries, to the agonies, to the silences, to the silent sufferings of our people. आनी पांचवे सुवातेर आमच्या सगळ्या शेळयांक, थोड्यांकूच न्हय पूण सगळ्या जेजूच्या कुडीच्या सान्यांक, आमच्या फिरगोसकारांक पवित्र सोबेच्या जिवितान आनी कार्यान मिसळ कर, to make them get involved in the life of the church, to make them co-responsible like Jesus. जेजू त्या कोडकाराक मिसळ कर, ताका सांगता वच तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय, तें दान भेटय, कार्यान मिसळ जा ही आमची जबाबदारी।